पुराय देश होळयेच्या रंगान रंगताना मालकर्णे गावचे लोक मात उज्याच्या किटाळीन न्हातात। हे पोरणे परंपरेप्रमाण गावचे लोक होळयेच्या पयली 7 दीस फकत शिवराक जेवण जेवतात आणि होळये दिसा शेणी जळयतात। उपरांत तयार जाल्ले निखारे आंगार शिपडटात। पळयात गौरंग प्रभू मळकर्णेचो हो खासा रिपोर्ट। पुराय भारतात रंगाची होळी खेळली वता, पण मळकणेच्या गावात मात उज्याची होळी खेळतात। गांवकारी सगळे एक जातात आणि हांगा देवळा कडेन शेणये उजो ह्या शेणी पेटयतात आणि ते तातूंत उज्या पेटून नाचतात। ही जी प्रथा आसा जवळ जवळ 5.5 वर्सां पयलीं चालू जाल्ली अशें हांगा आमकां कळून आयिल्लें आसा। दुसरें ह्या उज्यांतल्यान जर कोणें पास जालो जाल्यार ताका कांयच रोगराई जायना अशें गांवकारांचें मान्य आसा। दक्षिण गोंयच्या मळकर्णे गावात होळयेच्या राती जावपी शेणी उज्याची परंपरा शेकड्यांनी वर्सां सावन सुरू आसा। होळी उबारल्या उपरांत राती आडेकडेच्या गावातले हजारांनी लोक शेणी उजो पळोवपाक गावातल्या देवळा मुखार एकठांय जातात। थळावे मानकरी गाराणे घालून शेणी पेटयतात आणि उपरांत सुरू जाता हो धगधगत्या उज्याचो खेळ। एका हातीन पेटलेली शेणी आणि दुसऱ्या हातीन आम्याताळो घेऊन शबय शबयच्या तालार आंगार उज्याची किट्टाळी उडयतात। शेणी उज्याची ही परंपरा कशी सुरू जाली हे सांगपी काणी गावात फामाद आसा। याची महत्व म्हळ्यार कितें आमी म्हणटा ते उज्यान नाचता अशें बी म्हळ्यार एक काही अशे हें आसता की शब्द आसा की अवसर येयल्या नंतर आमी उज्यान नाचपी अशें अवसराचे बी थोडे म्हणटाले न्हू। त्या पद्दतीन आमी एक आमच्या हांगा कितें जाता कितें आमकां कांय कळना, पूण त्या वेळाचेर तुमी तरी आतां पळयले कडेन आसा आमची ल्हान भुरगीं हांव एक मातसो वयान चड जाल्ले कडेन आसा, पूण ल्हान भुरगीं जे पळय आसा उज्यां कशें नाचता ते तुमी एक्चुली फॅक्ट्रीतून पळयले कडेन आसा। आनी हितून भितर आमी काय कितें आनी कांयच करना, फक्त आमचे कडेन आसता त्यो गायी शेणाची गवऱ्यो म्हळ्यार शेणी म्हणटा ताका आमी, त्यो ताका उजो लायता आनी ताळे एक हातीन ते शेणी घेता, एक हातीन ताळे आसता आनी त्यो वयर तकले वयर धरून आमी त्यो सगळे आंगाचेर वापरता। आनी हो उजो जो पळय आसा तुमी पळयले कडेन आसा हितून आमी गांवची ते जाल्यार इतर भावीक जे पळयता भायल्यान तुमी पळयले कडेन आसता ते लोक कितलो आसतलो तुमकां अंदाज आसतलो की आमी सांगप म्हळ्यार ते लोक इतलो जालो तितलो जालो तशें सांगपाक ना। तुमी सांगात बाबा ते लोक आसतले अशें म्हणून अंदाज लोक कितली एक देवा हेजेर हें करून त्या उज्यांतल्यान क्रॉस जाता ते तुमी पळयला उज्या आंगार घेतात आनी थोड्यांनी घेतले कडेन आसता तांकां आंगार तुमी पळयात तेंचे कपडे जावं आंगार खंयच उजो लागलो दिसता जाल्यार तुमी पळया। आमी तुमी एक्चुअली ट्रू फॅक्ट पळयले न्हू, हांव तर नातले कडेन आसात। पयलीं आमचो वर्सकार म्हणून चडटा, वर्सकार म्हळ्यार कोण जल्मी जो पळय आसा पयलींच आमगेलो तो पयलीं चडटा त्या होळयेचेर, तेजे नंतर गांवकार चडटा, तेजे नंतर गैरकार आनी तेजे फाटल्यान वेळीच चडटा। ह्या मानसतांनी वयर गेले मागीर आमची जे पळय भुरगे आसा आमचे पिळगेचे ते वयर चडटा। हितून भितर जर समज आमची बरोबर म्हळ्यार आमी नमी साकून शिवराक रावता ते जर आमची बरोबर फुल्ल खंयचो भायलो सुद्दां जर आसा जाल्यार ताका सुद्दां आमची ते होळयेचेर वयर चडोवंक मेळटा, पूण तेणी कंप्लीट शिवराक रावपाक जाय आमचे बरोबर। म्हाका आतां 39 जाली, पूण म्हाका असो म्हाज्या बापायक सुद्दां खबर ना इतली पयलीं सावन ते आमची जाणटेल्यांनी म्हणटा आमच्या गांवांत हांगा पयलीं एक दुसरें कोण तरी हें जाल्लें आनी आमगे ती भायली सारकी ती आपल्या आवडी घर घेतली आनी तो एक तेजो चलो जाल्लो थंय तेजे राखण ते आमच्या नागनाथ म्हणटा देवान हे जावन केली आनी तो मागीर हांगा येयलो आनी तांकां सगळ्यांक हें करून तांची आमची होळी आसा ती होळयेक नेम बीन आमगेली फुडले तेगेले मागीर मालान धाल म्हणटा आमी तेगे 2 जाण चेडे ते मालान धाल 2 जाण चेड्याचे तेंच्या वांटून दिला आनी तेच सगळें हें करता चालू आसा। हे पोरणे परंपरेप्रमाण गावचे लोक होळयेच्या 7 दीस पयलीं फकत शिवराक जेवण जेवतात। हो उजो वा निखारे शिपडल्या उपरांत रोग जंतू तशेंच दुयेंसां सोंपतात असो गांवकारांचो भावार्थ आसा। मळकर्णेचो हो शेणी उजो पळोवपाक साबार गोंयच्यान शेकड्यांनी लोक मळकर्णे येतात। मळकर्णे ह्या गांवान शेणी उजो म्हळ्यार उज्याची होळी म्हळ्यार कल्पने भायरूच आसा। म्हणजे कोणाक जर सांगलें की उज्यान होळी खेळटा हें ना, पूण हांगा उत्साह इतलो आसा की हांगा वर्सान वर्स येन दिसता आनी खूब बरें दिसता। आनी ह्या वर्सा आमी मुद्दम आयल्या जे पयल्या वर्सा आयिल्ले। My name is Hyacinth and I've come all the way from Devar to Malkarne to watch
Sheni Muzo today. So in the past I've been working with the biodiversity board, we've been going village to village documenting tradition, but something like this I have never observed before. And it's pretty much unique, and it's nice to see how the villagers have preserved their tradition from so many years together. It's nice to see how they've been involving plants, biodiversity in their tradition, in their cultures in such a deep manner, and it's really fascinating to watch. सुमार 400 वर्सां मायत चलत आयिल्ली ही परंपरा आयज मेरेन बंद जावंक ना. होळयेच्या राती खाज्या मांडार गरम गरम खाजे जिलेबी तयार जायत आसता आणि त्याच वेळार गावात उब्या केल्ल्या होळयेर एक एक गांवकरी चढत आसता आणि जळट्या निखाऱ्यांचो मारो हे परंपरे खातीर सोशीत आसता. तांबडे फुट मेरेन हो उज्या मनशाचो खेळ चालूच उरता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.